दीस बुधवार जानेराची 8 तारीख 2025. पयलें वाचप सांजो हांवें बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 4 ओळ 11 तावन 18 पर्यंत. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आशिल्लो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जरतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भें धांवडायता. भें शिक्षीक संबंद जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावूंक ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 71 2 10 तावन 11 आनी 12 तावन 13. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितिवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पाठय. राय कुंवर जावन आशिल्ल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय निती खाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या करावळेचे राजा सूख हाडून येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई काणिको घेवन येतले. वय, सर्व राजा ताचे मुखार सरपडतले. सर्व जनांगां ताची सेवा करतली. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदरनातल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. अनभावार्थ्यांक बरी खबर परगट केल्ल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. अख्ख्या संवसारान वळखून घेतल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 ओळ 45 तावन 52. उपरांत आपूण लोकांक घरां धाडटना शिसांक बेगीनच माचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावूंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाण जातच तो मागणें करूंक म्हणून दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मसवो मोदें दर्यान पावुल्लो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोध वाळतलें जाल्ल्यान आपणाचे शीस वोले काण मचवो वचूंक कश्टाताले तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सरशी आयलो.
तवळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरून वेचेर आसलो. तो उदकाचेर चलतलो तें पळोवन तें कांय मेल्लें म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली, कित्याक सक्टांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो तांच्या माचव्यार चडतच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीकय चड विस्मीत जाले, कित्याक हुंड्याच्या असर्या विशयांत आनीकय तांकां समजूंक नातलें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोमी आमकां सदां जागयता, भिये नाका. हो शब्द पवित्र पुस्तकांत 366 फावटी येता म्हणून बायबल तज्ञ सांगतात आनी ह्या परे विवर देतात. देवान 365 फावटी भिये नाका म्हणून धैर्य दिवयत आशिल्लें, कित्याक वर्सांत आसचे तितलेच दीस. पूण देवा कळीत आशिल्लें हर एक 4 वर्सांक एक फावटी एक दीस चडीत येता. देखून देवान 366 फावटी भिये नाका म्हणली जागवण आमकां दिल्या. भिये नाका, काळजी नाका, चिंता करिनाका ही जागवण आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक प्रेरण दिता. पापा सांज जुवांव पावल 2 सोम्याच्या उतरांचेर हे परी नियाळ करता. तुजो भावार्थ घट करूंक भिये नाका, हेरांक कुमोक करूंक भिये नाका. तुका कळीत ना जाल्यार पेल्या लागीं कुमोक विचारूंक भिये नाका. तुज्या जिविताचें पंथ आव्हान आनी शर्तां स्विकार करूंक भिये नाका. काथोलीक पवित्र सभेचीं सतां पाळूंक भिये नाका. पेल्याक कुमो करचें काळीज आसा जाल्यार भिये नाका. जेजू तुजे संगी सदांच हजर आसा, देखून भिये नाका. आमच्या जिवितांत आसची अस्कतकाय म्हळ्यार कावजेणी आनी सकत माया मोगान जियोवचें. खंयसर माया मोग आसा थंयसर कावजेणी नपैंच जाता. भावार्थ, भरवोसो, माया मोग कावजेणेक एक बरें वकात.